13 वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या मुळगांव वारकरी संस्थेच्या पांयवारीक उमेदीन सुरवात जाल्या। मुळगांवची देवी केळबा यांनी हेर देवतांचे आशीर्वाद घेतल्या उपरांत शुक्रारा सकाळी पांयवारीक सुरवात जाली। टाळ मृदुंगांचो गजर आनी श्री विठ्ठलाच्या नावाचो जयघोश करीत वारकऱ्यांनी पंढरपुरा वचपाक वाट धरल्या। बायलां जाणटे नेणटे मेळून सुमार 280 वारकरी पांयवारीक वांटेकार जाले। वारी सुरू झाली। आता 12 वर्ष पूर्ण झाली आणि 13वी वारी। या 13वी वारी इतको आनंद झालो भगवंताच्या कृपेन आणि देवीच्या आणि केळबाच्या साथीच्या कृपेन आशीर्वादान या वर्सा आमचे जे मामणे जे आसा त्या पंढरपुरा मुळगांव वारकरी संस्थेच्या मतान जातले आणि सगळ्यांनी ते वारकरीचो आमचो लाभ घेतले। माऊली रामकृष्ण हरी। पंढरपूरची वारी करपाचें माझे फक्त एकूच कारण असले बिकॉज हांवें खूप जाणां कडल्यान आयकलां की हितून खुबशे लोकांची लायफ सुदारल्या, त्यांची जीवनशैली, त्यांची वागणूक सगळें बदललां। सो म्हाकाय बी हेचो अनुभव घेवपाक जाय आसलो म्हणून म्हाजी पयली पांयवारी 13 ते 14 दीस आमकां लागतले थंय पावपाक आनी केन्ना एकदाचें म्हाका पंढरपूर पावून विठ्ठल रुक्माचें दर्शन घेवपाचें।